जेजू तुका आमी आर्गां दिता धनी भावाच्या तोंडानसून पवित्र आत्मा आमकां उलयला आनी आमकां शिकयला. आतांय पवित्र आत्मा म्हज्या तोंडानसून उलयतलो. जे कितें मिस्ट्रीज, जे कितें लिपोवन आसा देवाचें राज, तें आमकां देवाच्या उतरान, तें आमकां सारको पवित्र आत्मा आपल्याच उतरान आमकां आमच्या जोण एकल्याच्या गवायकीनी एग्जाम्पलांनी बाय तें आमकां सारकें सुटावो करता येदे वक्तार आनी सारकें समजोणी येता, समजोणी दिता आमकां पवित्र आत्मा येदे वक्तार. आनी ही पवित्र आत्मा ही क्लास तोच हँडल करता, सगळी क्लास कंट्रोल करता. आनी आयज कितें शिकोवपाक जाय तोच पवित्र आत्मा येदे वक्तार आमकां शिकयता. म्हजें कांयच न्हू, पूण तोच जें कितें आमकां शिकोवणदार, तो शिकोवणदार शिकोवंक सोदता येदे वक्तार आमकां सगळ्यांक शिकयता म्हणून बापाक आमी आर्गां दिता. दिनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आयज आमी कितें शिकली? मातशें रिविजन घेवया न्हू. कळ्ळां कितें शिकलां तें आयज? आमच्या भावान 1 Peter 2:24 बरें एक्सप्लेन केल्लें न्हू. कितें समजोलें? जेजून आमची पातकां सगळीं उबारून घेवन गेलो. पातकाक फाट करप्या खातीर म्हणटा न्हू, निदिवणपणाचें जिवीत जियोवच्या खातीर. आमी चडशे न्हू लास्ट पार्ट आसा, तिसरो पार्ट आसा न्हू, तो चडसो आमी म्हणटा ना, तेजेरूच चड आमचो नियाळ. जेजूच्या गायांनी बरी जाली न्हू. आमी कोणाय खूब पिडेस्तांक सांगता ना, म्हणा जेजूच्या गायांनी बरी जाली न्हू, सांगता न्हू हो पार्ट्स. पूण पयलीं 2 पार्ट्स आसा ते आमी सांगता, ते आमी एक्सप्लेन कोत्ता. पूण जितलें अशें करूंक जाय. एक्चुली आमची देवान सगळीं पातकां उबारून येयली, सगळीं. आमी थोडी म्हणटा ना आमी पातकी, म्हणजे जेजून थोडीं पातकां सांडल्या काय? आमी पातकी म्हणटा न्हू. सो जेजून ऑलरेडी बरोवन दवरलां आमकां. आपणीन सगळीं पातकां मनशाची न्हू सगळीं उबारून कुडीचेर येयली, उबारून. आमकां ही समजोणी आसून सुद्दां न्हू थोडीं आमची भाव भयणां ना, आमी करता न्हू पातकां, आमी करता न्हू पातकां, करता न्हू, करता. म्हणून जेजू कित्याक मेळ्ळा आमच्या पासत? तेका लागूनच आमी एक आमचे कडेन वीक कशी आसा आमी अस्कोत, आमचे कडेन जायना त्या पातकाचेर ओवरकम करपा खातीर. तेका लागून तो म्हणटा आपणीन तुमची पातकां ती तुमी करता. आमी आतां करतलीं, फुडें केल्या आतां ती सगळीं घेवन आपूण मेला. फक्त सोत मानूंक जाय, सोत मानूंक जाय. एक पॉयंट म्हटल्यार निदिवणपणाचें जिवीत, जेजू भाशेन, देवा भाशेन, देवाचो नेचर, देवाचें जिवीत आमच्या कडेन. आमकां एकदां आमी म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली म्हणटा, आमी म्हणटा न्हू, सगळीं म्हणिना जेजूच्या गायांनी बरी जाली. सगळ्यांक स्क्रिप्चर हे सारके पार्ट्स आसा. पूण पातकाक डेड having died to unto sins, म्हणजे आमकां कोंकणीन म्हणटा पातकाक फाटूक, हांगा म्हणटा पातकाक मरोंक जाय. आमी न्हू आमच्या भितर तें पातक मरोना. आमच्या भितर ती जेलसी, नुंडूकाय, लोकांचे चाडये पोण करप, बोगसोणें, हे सगळें आसाना. आमी तें स्क्रिप्चर म्हणटा आमच्या भितर काम जातलें, जाता आमच्या भितर काम. भाव आमकां बरें एक्सप्लेन करतालो तें आमच्या भितर जावचें ना. कित्याक हे भितर आसा, आमी पातकाक ऑलरेडी फाट करूंक ना, त्या पातकाक आमी मरोंक ना. मरोंक जाय आसलें न्हू आमी, डाय टू सीन.
ते पातोक बोगसोणी आमच्या भितर राग आसा, ते राग आसा आनी आमी सांगलां न्हू आमकां कोणी तरी भावान भयणीन सांगलां न्हू म्हूण म्हणून जेजूच्या गायनी बरें जालें आमी म्हणटा खरें न्हू सांगलां न्हू आमकां म्हूण म्हणून म्हणया. पूण आमच्या भितर राग आसा तो आमी भोगसिता कोणा आं भोगसिता. आतां आमी देवाच्या उतरान येवन आमकां हें कळ्ळां की भोगसूंक जाय म्हणून आमी भोगसिता. जाल्यार पयलीं आजुनूय न्हू देवाच्या उतरान येयलेलें तुका सांगूंक न्हू खूब इजी भोगसणें दिवपाक. खूब तुमकां कितें सांगपा म्हाज्या जाग्यार उबें रावन तूं पळय ना. हें आमकां कित्याक आमी वयता न्हू घरा घरांनी एक चडशें आमकां मेळटा. हय पयलीं कोणा कडेन जायनासलें ताका लागून जेजून आमकां एक हेल्प पवित्र आत्म्या वरवीं आमचें सगळें जाता. पूण आमकां खबर ना जेन्ना आमी भोगसिना तेन्ना एक तिसरो पार्ट आसा तो आमच्या जिवितांत दिश्टो पडचो ना. जेजूच्या गायांनी तूं बरें जालां. तेंच न्हू कसलेंय काम जाय तुका, कसलेंय काम जेजून सांगलां कसलेंय कामाक हें भोगसणें दिना वो आमी पातकाक तें मरोना जाल्यार आमचीं कामां जायना. कसलेंय काम जाय जाल्यार आमकां सो आमी कितें करूंक जाय आमचे भितरलें जेजू कडेन आमी भोगसणें मागूंक जाय न्हू, उचारूंक जाय आमी न्हू, उचारूंक जाय आमी कितें करता ती. सो आमी भोगसणें एक गरजेचें. म्हाकाय एक टायम आसलें म्हाकाय जायनासलें भोगसणें दिवपाक. देवाच्या उतरान नासली पूण तितली इतली नासली पूण त्या टायमाचेर पासून म्हाका जेन्ना हांव फस्टूच टायम पोर्टाक गेली तेन्ना म्हाका अशें आमचे खूब लोक आसले. आमी घर बांदूंक सोदतालीं, घरां जायनासलें आमचें. आमकां खबर ना कित्याक जायना तें. पूण जेन्ना जेजू प्रवचन आयकतालीं कोणी सांगूंक ना तेन्ना भोगसणें गरजेचें. पूण त्या टायमार मातशें दुखतालें पूण जेजू तूं सांगताय न्हू भोगसूंक जाय म्हणून हांव भोगसिता. तुका लागून म्हाका जायना. म्हाका दिसता म्हाज्या अंकलांनी म्हाका आमकां भुरगीं आसतना इतले त्रास केले ते दिसता दुखता. तरी जेजू तुका लागून हांव भोगसिता. त्या टायमाचेर भोगसणें दिलें आनी तेन्ना जें कितें आमचें काम घर बांदूंक रोखडेंच आमी घर बांदलें. सो आमच्या जिवितांत देवाचें तर उतर काम करूंक जाय जाल्यार आमकां नितीवण देवाचें जिवीत देवा भाशेन जेजू भाशेन जिवपाचें गरजेचें. जेजून कितें केलें तें आमी करपाक जाय. भाव सांगतालो न्हू तशेंच आमी करतलीं जाल्यार जेजू भाशेन जिवीत जाल्यार आमकां कितें करचें पडलें. बेश्टें जातालें जेजून केलें जिवीत. आतां आमची आवय बापूय कितें करता तें आमी करता. कित्याक तेंच्या वांगडा आमची सोयरीकत आसा न्हू. तेज्या वांगडा आमी सदांच रावता ना. तेज्या वांगडा आमी सोयरीकत आसता. तेंच्या वांगडा आमचे संबंद आसा आवय बापाय म्हणजे तेंचे कितें करता तें आमी रोखडीं हें करता. आमची ल्हान भुरगीं जे आवय बापूय इवन न्हू म्हाजे भावाचें चेडूं आवय कितें कपडे घालता ते म्हाका जाय म्हणजे कितल्याक तेंकां इमिटेट करता ती आवय. तशेंच आमकां जेजू भाशेन थंय जावंक जाय. आमकां जेजू कितें करता तें करूंक जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें. देवाचें उतर शिकचें पडलें न्हू. तेज्या वांगडा सोयरीकत कशी जोडटली आमी फक्त देवाच्या उतरान न्हू. आनी कशी करूं शकता आमी ना न्हू. सो आमी देवाच्या उतराक सदांच कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा न्हू. हय उलोवपाक इजी ओरलान पास जाता आमी
ओरलीन पास. हय पूण आतां कितें जाता तूं म्हणटा आपल्यान बक्षिलो त्या मनशाक बक्षिलो तो मनीस ना म्हाज्या फुडल्यान ना. आपल्यान त्या मनशाक बक्षिलो आतां जायत्या तेंपान आतां दुसरें तूं कितें म्हणटाय देवाच्या उतरान आसूंक जाय आतां कोण पळय देवाचें उतर आतां शिकोंक सोदता आजुनूय तितलो येवना ना. पूण कितें जाता थोड्या तेंपान तो मनशाक तुवें पळय बक्षिल्लोय पळय तो मनीस तुज्या फुडल्यान उबो जाता. उबो जातना तुज्यान रोगो थाप इतलें कितलें पळय बॉयल बी जाता पळय तें सगळें पत्तें स्टार्ट जाता. तेन्ना बक्षिल्लो मनीस तेन्ना म्हणूंक जाता तेन्ना त्या मनशाक तेन्ना बक्षिल्लोय ओ तुवें पत्तो शिकोंक जाय बोक्सूंक. ना. बोगसोणें म्हणजे कितें पयलीं फॉरगिव एंड फॉरगेट. फॉरगिव एंड फॉरगेट बोगसोणें. तेणी कितें केल्लें तें विसरूंक जायना पूण आमी वर्क इन प्रोग्रेस जायना रोखडेंच जाता. म्हाकाय जायनासलें तो फुड्यान बसून येयलो पूण हांवें कितें केलें स्मायल दिली एकूच हांसलें हांव कित्याक म्हाका जाय आसलें न्हू तें जेजून हांव बोगसोलें कोण्यांनी दाखोवंक जाय न्हू. ओरलीन आमी रोखडी पास जाता जायना. ओरल बोगसोणें हांवें दिलां म्हणटा पूण जेन्ना तुका विचारशी कितें आनी फुडें तेजी खबर नाका म्हाका. बोगसोणें कंप्लीट जालें खबरूच नाका तेजी म्हणटा. हें बोगसोणें कंप्लीट जालां आमी जायना आमकां विसरोवपाक. तूं म्हणटा जायना पूण आमी ट्राय करपाक जाय न्हू. एक एक स्टेप घेवपाक जाय. तशेंच जायना कोणाकूच जायना. म्हाका एकदां उडास येता एक भाव आमकां प्रीच करतालो तो सांगतालो तेन्ना ताका देवाचें उतर नासलें तेन्ना तो म्हणटालो म्हाजी हाडां सुद्दां कोणाक बक्षीत ना एका मनशाक. आयकलां तुमी केन्ना हें ना. म्हाजी हाडां न्हू ही बक्षीची ना इतलो ताका राग आसलो एका मनशाचो. या म्हाजी माय बोन्स आर नॉट फॉरगिव दॅट पर्सन. म्हणजे पळय कितलो राग. जेन्ना तो मरणाचेर तोरेर पावलो एका उतरान ताका जिवीत मेवलें. रोमन्स 4:17 तें जो देव मेलेल्यांक जिविता ना ती वस्त तें एक्सप्लेनेशन ताका ब्रदरीन खंय 45 मिनिट्स केलें. तो जेन्ना म्हणजे ताका देवान नवें जिवीत दिलें तेन्ना तेणी देवाक सांगलें आपणाक एक 5 वर्सां दी आपूण तुमकां तुजें देवाचें उतर पडगडटलो. आनी त्या टायमाचेर तेणी त्या मनशाक जे हाडां म्हणटालो बोगसूचो ना त्या मनशा कडेन वचोन तेणी बोगसोणें मागलां. केन्ना जेन्ना ताका नवें लायफ मेवलें जेन्ना ताका देवाची ओळख गावली पळय तेन्ना तेणी बक्षिलां. पयलीं म्हणटालो खंय म्हजी हाडां सुद्दां बक्षुचो ना पूण तो मागीर पर्सनल वचोन त्या मनशा कडेन बोगसोणें मागलां. आनी तो देवाचें उतर आजुनूय पडगडटा. 5 वर्सां ताका 26 वर्सां जालीं जेतून ताका भरपूर वर्सां जालीं आनी ताका वाचूंक सुद्दां कळनासलो बायबल. तो बायबल वाचता आतां. It is written, a father of many nations have I made this before him who is believed, even God who gives the life to the death, and call the things that which is not as though they were. म्हणजे देव मोलेल्यांक जिवीत दिता ताका तो मोरना. दोतोरान ताका सांगलें मरतलो म्हणून. इवन तेजे कांसे हांव तयार केले. तेजी बायल सांगताली इवन ताका कांसे हांव तयार केल्ले मरतलो म्हणून पूण ह्या ज्या उतराचेर न्हू ताका जिवीत मेवलां. कित्याक हें देवाचें उतर जिवें आनी तें कितें उलयता तें जाता. सो बोगसोणें गरजेचें. आं थँक यू जिजस. प्रेज यू लॉर्ड. सो आमी दिसता आमकां राग येता मनशाचो. मनीस कितें म्हणटा तें आमकां एकदां जायना आमकां जाय तशें.
आमी तेन्ना जरी आमकां तो मनीस कितें म्हणटा तें खूब उलयता तेन्ना आमी म्हणून चड देवाचें उतर आयकूंक जाय, चड देवाच्या उतरान आसूंक जाय. जरी आतां पळय काल एक भयण सांगताली आमच्या फुडल्यान एक बायल आनी रडटा दुखाचेर फोनाचेर, फुडल्यान आपणाक बायल म्हणटा हे लायक भयण म्हणटा अशी शेजारी आपणाची अशी गाय सवता बाय म्हाका बुरश्यो बुरश्यो गाय सवता, रडटा फोनार. हांवें म्हटलें तिका तूं आतां कितें कर, फक्त हालेलुया हालेलुया तरी म्हूण आनी जेजूच्या म्हणजे देवान म्हाका जेजूच्याच मोगान भरला हो मोग म्हाका. आमच्या भितर मोग आसा पूण तो आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं मोग हें करूंक जाय न्हू. मोग आसा तें तुका रडोंक बीन येयना न्हू, गोट आसता. कित्याक हें म्हाजें, हांव केन्ना रडटा न्हू तेन्ना हांव जेजूच्या मोगाचें हें करता. म्हाका केन्ना दुखता न्हू कोणी आजून पासून न्हू म्हाका केन्ना दुखात जाल्यार रडोंक येता, पूण जेन्ना हांव जेजूचो मोग हें करता न्हू हांव म्हणटा जेजू तुज्या मोगान म्हाका भरलाय तुजो मोग जेजू. आनी चडशें आतां हांव पयलीं चडशें हांव पयलीं जेजूचेच मोग थँक्यू जिजस फिलींग मी विथ युअर लव ऑफ जिजस थँक्यू जिजस तें म्हणटाली. आतां हांव तें म्हणटा आनी जिबेचें तेणें यूज करता चडशें. रोखडेंच मागीर तें दूख कितें आसता न्हू रोखडें क्लियर जाता आनी त्या मनशा कडेन फेस करपाकूय जाता. आतां हांव ते भयणीक सांगलें हांवें तूं तिका सांगलां हालेलुया हालेलुया म्हूण आनी जेजूक म्हूण म्हाका तुवें तुज्या मोगान भरला म्हण आर्गां दिता तुज्या मोगान भरला न्हू. आनी ती बायल म्हटल्यार आपुणूच ओगी जातली. तूं घरान वच तिजें आयकोनाका आनी तिका परतें तूं जाप दिवनाका. कित्याक आमी जाणा न्हू एकले झगडी चड वगत केन्ना जाता, दोगांय झगडटा तेन्ना न्हू. एकलें झगडल्यार जाता ना न्हू. तिका सांगलें तूं ओगी राव, ती कितें म्हणची ना म्हणून कितलो वगत म्हणटा ती पळय म्हणून सांगलें. ती भितर वचून इतले 2 मिनटां म्हटल्यार ती नाच जाली खंय पळय. आतां बोगसोणें तिका हांवें तिका सांगलें बोगसोणें हांव जाणा ती देवाचें उतर जाणा हांव जाणा हांव तिका बोगसिता पूण म्हाका न्हू त्या टायमाचेर ती सांगपाक लागली त्या टायमाचेर आपणाक दुखपाक लागली ती उतरां त्या टायमाचेर जाता न्हू. मागीर जेन्ना हालेलुया हालेलुया जेजूच्या मोगान भर म्हटलें हांवें न्हू तिच्या वांगडा म्हटलें ती म्हणटा आपणाची दुखां थारली आनी ती भयणूय गेली आनी मातशें वखदान म्हणटा आपणाक दिसलें म्हणटा कित्याक आपूण रडटाली पयलीं. मागीर सोयरानान येयलें म्हणटकू हांव कित्याक तरी ती कितें म्हटल्यार म्हाका कितें आंगाचो कुडको वचना पूण आपूण रड पूण एक मागीर सो देवाचें उतर इवन हालेलुया एक प्रेज खंय देवाक आमी वखाणटा. आमचो देव लागींच आसा आमच्या भितर आसा तो. सो तेका इतलो मोग म्हणटा आपणाक येयलो आपणाक तिका म्हणटा तिचें कितें म्हटलेलें तें पासून याद येवंक ना. बरें न्हू याद येवंक ना म्हणटा तिणें कितें म्हटलेलें पयलीं रडटाली मागीर फोन करता. सो देवाक आर्गां आमचो देव जिवो आनी आमच्या लागींच आसा तो. आमची दुखां रोखडी पुसता तो. आमकां चड रडोंक दिना तो नाका म्हणटा तो रडोंक. एक आवय बापूय आमची आपल्या भुरग्यांक रडोंक दिता आवय बापूय भुरग्यांक रडोंक दिता तसो आमचो बाप सुर्गीचो केन्नाय न्हू आमी आमच्या सुर्गीच्या बापाक पळयता जाल्यार आमच्या आवय बापायचे गूण कशें आमकां आवय बापूय सांबाळटा कशें आमचो कॅर घेता सारकी न्हू. आवय बापूय आमकां अशी उडयनासली न्हू उज्यान कितें केलें मस्ती केलें मातसो गो तेका परत पडटाली. तसो देव आमचो सुर्गीचो बापूय आमचो असो आसा इतलो मोगाळ सगळो मोगूच तो. तेका आमकां एकदां एकदां कोण सांगता देव तुका अशें करतलो तुवें अशें केलें मगो देव तुका अशें करतलो. म्हाका एकदां सांगलें तुवें तेन्ना तशें केलें न्हू तेका लागून तुका आजून अशें जाता. आमचो देव तो उडासो तरिना म्हणटा आमच्या पातकाचे. तो म्हणटा आमचे 1 Corinthians 13 चॅप्टरान सगळे मोगाचेच सगळे देव कोण तो. सो देव आमचे कितेंच उडास धरिना वायट आमचे आवय बापूय धरिनासले आमचे वायट. सो हांवें म्हटलें म्हाका दिसता
आमचो जेजू केन्नाच आमचें वायट धरिना उडास. सो कितें जालें म्हणटकूच आमी आमच्या देवाचेर वयता न्हू. मातशें कितें वायट जालें म्हणटकूच तूं अशें केल्लें म्हण तुका अशें जालें न्हू म्हणिना. देव आमचें कितें एकावंट बरोवंक बसला थंयसर. हांव कितें करता तें वायट करूंक देवाक आमी कितें काम ना. देव आमचें केन्नाच वायट उडास धरिना. धरता कोण? दुसरो आहा तो. तो आमचें कितें वायट जालें न्हू परत परत तुज्या कानाची घालपाक येता. तो परत परत तूं हें केलां मगो, तुवें तें केलां मगो, तेजी संवय ती. तेन्ना कळपाचो कोण येयलो तो. देव आमकां परतो परतो सांगचो ना. देव आमकां रावता. देव आमकां रावता. आमी जरी वायट केलें जाल्यार देव रावता. केन्ना आमी परती येतली ती. 13:1-4 या लव गॉड घालूंक जाय थंयसर. गॉड सफर्स लॉंग एंड इज कायंड. लव गॉड एंड वील नॉट लव वेरी नॉट इज सेल्फ नॉट प्रोफ अप. म्हणजे देव सगळोच आमचो मोगाळ. देव सगळो मोग. मोग आसा ते देव घालून पळोवपाचें. देवाचें तुका हें जालें आं. लव पेशंट एंड कायंड म्हणजे देव पेशंट एंड कायंड. गॉड डज नॉट इव्हनली इट बोस्ट इट नॉट एरोगन्स. सो देव आमचो कितलो आमचें कांयच वायट बीन कितें घेवन धरिना. तो सारको पेशंटान आमकां रावता. जरी आमी कितें केलें वायट जाल्यार देव आमकां रावता न्हू. आमी पळोवया देव आमकां कसो एका हितून बायबलांतसून पळोवया. लूक 15:11 विचित पुताची स्टोरी आमी पळोवया. 15:11 आनीक तेणी सांगलें, कोण एकल्या मनशाक 2 पूत आसले आनी ताचे मदलो धाकट्या बापायस अशें म्हटलें, बापा म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी तेणेन ताका दायज वांटून दिलें. कितें म्हणटा हांगा एक स्टोरी कशी सांगता पूण ते स्टोरीन खूब मिनींग आसा. एका बापायक 2 जाण पूत आसले. एका बापायक 2 जाण आनी धाकटो पूत येयलो आनी बापाशी म्हणूंक लागलो, आपणाक पडटा तें दायज, आपणाचो वांटो आपणाक दी. सो बापायक खबर आहा न्हू हो धाकटो पूत वगडायतलो म्हणून बापायक पयलींच खबर आसा न्हू. खबर ना ताका आसतलें न्हू बापायक आपणाच्या भुरग्याची. एकदां कितें जाता, कित्याक आमकां तें जाता, आमी संवसारान पळयता आवय तो बरो भोंवता, तो तेजे कडेन गाडी आसा, तो अमके कडेन आसा, भायल्या गांवांत बरो काम करता. सो आमकांय दिसता आमच्या बापाय कडेन जायना आमकां दिवपाक न्हू. एक्चुली बापाय कडेन सगळें आसलें अशें सगळें आसलें तांकां सूख शांती अशी बापायच्या घरान आसता. पूण आमकां दिसता भायर संवसारान चड शांती आसा न्हू. बापायच्या घरान आमकां अशें सगळें मेळटा, जेवण मेळटा, खावंक. तरी आमकां आनीक जाय आस, मनशाची आस. मनशाक आसूय आसूंक जायना. आस आमकां खंय पावयता. आतां हें आतां धाकट्या पुताक आस आसली, तेणी दायज घेतलें, बापायन ताका काडून दिलें, कांयच म्हणूंक ना. कितें म्हटलां ताका, तूं वगडायतलें आनी कितें करतलें ना न्हू. आजुनूय आमचो सर्गीचो बाप मोग न्हू आमकां फोर्स करिना. तुका जाय घे, तुका जाय तशी. मागीर आमी मागता एकदां खूब मागता. आमकां हँडल करूंक जाता तें एकदां दिना बसून जाल्यार आमी देव बरो न्हू म्हणटा, दिना आमकां. पूण हांगा बापूय दाखयता कितलो ही अशी सुर्गीच्या बापाची आनी आमची स्टोरी. ही विचित पुताची लॉस्ट सन म्हणटा तें आमची स्टोरी.
आनी थोड्या दिसांनी भितर धाकट्या पुतान आपणाक आसलें तितलें एकठांय केलें आनी गांवांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्ल्या गांवांत गेलो आनी थंय मोस्तें जिवीत जिवन तेणी आपली गिरेस्तकायेची वाट लायली. ते जायतो वांटो मेळ्ळो आसतलो न्हू. तो घेतलो आनी पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. त्या गांवांत न्हू, पयशिल्ल्या गांवांत. जेन्ना आमचे कडेन पयशे आसता ना कितें आसता, चड फ्रेंड बीन आसता न्हू. एकल्यान तेणी मस्ती केली थंय ना न्हू, फ्रेंड बीन आसतले, मस्ती बरी केली पयशिल्ल्या गांवांत. आमी वयता न्हू पयशिल्ल्या गांवांत, खूब जाण वयता पयशिल्ल्या गांवांत न्हू, जोडूंक जाय आमकां, हें करूंक जाय तें म्हणजे वयता खूब जाण. एक दीस भाव स्टोरी सांगतालो. एक माय येयली, आपल्या पुताक फक्त एका भायल्या गांवांत वचोंक जाय. प्रे कर तूं, प्रे कर, पळय प्रे कर, प्रे कर. भावान मागणें केलें आनी तो भायल्या गांवांत गेलो. कितें वायट कितें तरी केलें आनी जेलीन पडलो. कितें तरी भायल्या गांवांचे रूल आसता न्हू, रुला प्रमाणे थंय जिवंक जाय. आमच्या हांगा रुल्स चडशे ना, गोंयांत तितले रुल्स ना. मातशें कितें केल्यार सोमतें जेलीन पडटा भायल्या गांवांनी, इवन सोरो पासून पियाल्यार न्हू. आं हय हय, भायर वचून आपूण कितें करपाचो आनी व्हडलो मनीस जावपाचें, सारकें आसा तें. पूण एक एकल्याची डिजायर न्हू ती, एका एकल्याक डिजायर आसता. पूण ब्रदर मागीर एक्सप्लेन करतालो, तिणी जर आपल्या चेड्याक देवाचें उतर घेवन शिकोवन भायल्या गांवांत गेल्लो जाल्यार कळोंक ना. आतां भायल्या गांवांत वचोंक जाय. तो म्हणटा सीक द किंगडम ऑफ गॉड, एवरीथींग वील एडेड टू यू, मॅथ्यू 6:33. ती आवयन जर आपणाक सांगलें आपल्या चेड्याक देवाच्या उतराची ओळख दिवनी, तुजी काळजाचे डिजायर सगळ्यो, जेन्ना तूं देवाचें उतर शिकता न्हू तेन्ना तुका भायर वचोंक जाय, देव वयताच तूं, अशी म्हूण आमची मागणी आयकताच. वायट न्हू, जोण एकल्याक आपआपणा आनी आमच्या आवय बापायकूय जाय, आमी भुरगीं वयर सरलेलीं जर आमच्या सर्गीच्या बापाकूय जाय. पूण आमी ती इस्टेट, आतां त्या बिचीत पुताक इस्टेट बरी मेळ्ळी, खंय हें केली तेणी, बऱ्या कामांक हें केली, वायट कामांक यूज केली. तशेंच आमी भायर गेले, आमकां एक बरें काम मेळ्ळें, आमी ती इस्टेट खंयच्या कामांक यूज करता. बरें काम मेळ्ळें तुका, ते पयशे मेळ्ळे बरे, तूं कित्याक यूज करता पयशे? कित्याक करता पयशे यूज? वायट कामां. मागीर भायर वचून, सो आमकां ती गिरेस्तकायूय आसली, ती कशी यूज करूंक जाय ती कळोंक जाय न्हू. आतां खूब गिरेस्तकाय आहा, बापायची गिरेस्तकाय खूब आसा, आनी ती जर म्हाका सांबाळूंक कळना, हांव अशीच वगडात गेली न्हू ती, आनी वायट. आतां विचीत पूत तो पूत कितें जालो, जेलीन पडलो. जोडले पयशे तेणी, जोडूंक ना न्हू पयशे, जोडले म्हणटा ती, पूण जेलीन मागीर म्हणटा रडटा. ताका लागून म्हणजे एक एग्जाम्पल कशें हेजेरसून तें एक एग्जाम्पल आमी आमच्या भुरग्यांक सुद्दां न्हू, आमी जाता तितलें देवाच्या उतराची इल्ली समजोणी दिवपाक जाय. आमी संवसाराची शिकोवण दिवपाक भुरग्यांक मारून मारून व्हरता न्हू स्कुलान बीन, देवाच्या उतराक आमी तशी करिना. कित्याक आमकां खबर ना देवाच्या उतरान कितली गिरेस्तकाय आसा ती. ही गिरेस्तकाय आमच्या देवाच्या उतरान कितली आसा ती आमकां खबर ना, म्हणून आमच्या भुरग्यांक बीन आमी ही गिरेस्तकाय दिवंक सोदिना. संवसाराची गिरेस्तकाय आमकां दिश्टी पडटा म्हणून आमी ती, म्हाजो चेडो इंजिनियर, देवाक जाय आमच्या, देवाक आमच्या हें जाल्लें नाका, एक गरीब आमी जेयली नाका, ताका जाय आमी एक बऱ्या पोस्टार जेवले, देवाकूच जाय. पूण आमी देवाचें उतर शिकोवंक तांकां ही वळख दिता काय आमी भुरग्यांक आमच्या?
एक्चुली आमच्या भुरग्यांकूच ही देवाची वळख जाय, उतराची वळख. तें उतरूच आमकां एक वाट आमच्या फुडाराची. जॉन 14:6 म्हण देव म्हणटा आय एम द वे ट्रूथ अँड लायफ. जेजू म्हणटा हांवूच ती वाट. म्हणजे आमकां कसली वाट जाय जाल्यार आमकां तेची कडसून वाट, स्वताची वाट. सोत म्हणटा तो न्हू जिवीत. आनी थंय बरो म्हणटा तो म्हज्या शिवाय कोणूच स्वर्गार वचों शकना. जेजू म्हणजे देवाचें उतर. हे देवाचें उतर आसल्या शिवाय आमी कोणूच स्वर्गार वचों शकना न्हू, कोणूच वचों शकना. पूण हे देवाच्या उतराची जर समजणी ना जाल्यार आतां आमकां कोणाकूय सांगचें, आमकां म्हणटा ती टायम ना. आतां सॅटर्डे हांगा मागणें जाता, म्हाका आमकां शेनवारचो टायम ना. खूब जाणां म्हणटा पळय देवाचें उतर शिकपाक आमकां टायम ना. आनी तेंच उतर आमकां स्वर्गार पावयतलें. तेंच उतर आमकां एक जिवीत दितलें. कित्याक हें उतर जिवीत म्हणटा. त्याच उतराचें आमकां युशाक आमकां कोणाक टायम ना. सगळ्या कामांक आमकां टायम आसा ना. पार्टेक वचपाक, शॉपिंगाक या, आत्तां मॉलान या, टायम ना बसून जाल्यार आमी तूं म्हाका मॉलान व्हरता, टायम काडटा. वायट न्हू, वचपाचें. पूण आमी देवाचें उतरूय शिकपाक जाय. सो ते विचित पुतान बापायचो मोग अशें तेणी पळयल्लो. क्वेश्चन तूं आतां म्हणटाय भुरग्यांक आमी स्कॉलाक धाडटना केन्नाय मारपीट पासून करून तांकां शिकयता आमी. हय, तें इम्पॉर्टन्स न्हू. पूण देवाच्या उतराक आतां मारपीट करून शिकोवपाक जाय ओ मोगान शिकोवंक जाय? एक्चुली मोगान शिकोवंक जाय. म्हणटा आनी आमी ती मारपीटूनय घेवन बसून शिकली जाल्यार फायदो आसा न्हू. एक जर आमी बडी मारल्यान देवाचें उतर शिक म्हटलें जाल्यार फायदो आसा न्हू. ती शिकतकूच तांकां मागीर दुसऱ्यांक शिकोवचें ना. ती स्कुलान आतां एकूच जर आमी शिकयलें तांकां 1 Peter 2:24. आतां एक ल्हान भुरगें स्कुलान गेल्लें खंय, तेजे टिचरीचें पोटान दुखतालें. तेणी हात दवरले आपल्या टिचरीच्या आनी तुजेच्या गायनी बरी जाली म्हणलें. ती बरी जाली खंय, दाखयल्या भुरग्याक. आतां चल आमची भुरगीं तर अशीं देवाचें उतर मारपीट करून शिकलीं जाल्यार फायद्याक पडची ना. वय हांव नको म्हणजे म्हाका दिसता भुरग्यांनी सुद्दां देवाचें उतर शिकलें जाल्यार तांकां बरें लायफ तेंचें बरें जातलें. कित्याक आमी आतां पळयता न्हू भुरग्यांक, थँक्यू. आवयो आमची घेता वयता तेन्ना सांगता आपणाचे भुरग्यांची स्टोरी. मागीर आनी एक आहा, इंग्लिशीन सांगता कित्याक बरें. भुरग्याक आमी केन्नाय मारपीट करून देवाचें उतर शिकयना, हांव तसो. पूण ताका भलायकेन मोगान सांगता बरें यो टायम रोजाराचो, यो टायम येवन बसपाचो, हें तें येता. पूण कोवता तो आयकोना म्हणून, कोवता ताच्या मनान हिंगसर आहा म्हणून. हांव आतां चिंता आतां हांवें धाकटो आसतना हांवें तोहोत आहलो म्हणून सुबेर आहलो हांवें जायतो सुबेर आहलो. पूण कितें जाता त्यात न्हू कितें मोगान हितून पळय आयिल्लो आहा पळय, टायम येता चिंतप येता बरें तूं ही आहली म्हणून मायपाय मोगान. मोगान शिकयताली, तितूनूच आमी वयर सरलेलीं आहा, तितूनूच आमी सगळें जाल्लें आहा. तहें दुसरे वाटेन तें चिंतप जाता. मोगानूय आमी भुरग्यांक चडशे अशें भुरग्यांक आतां मोगानूच आनी ल्हानपणासूच आमी देवाचें उतर शिकयलें न्हू. तें आतां सांगता खूब जाणां आमी तेन्ना माय पायचें उतर आमकां शिकयतालीं पळय, हें आमकां शिकयलें Psalms 91 आमकां शिकयलें. आतां ल्हानपणा शिकयल्लें ती काजार जाली आनी जेन्ना तांकां प्रॉब्लम येयलें तेन्ना तांकां तें Psalms 91 तांकां उगडास येयलो देवाचें उतर. कित्याक ल्हानपणांत देवाचें उतर शिकलेलें वेस्टाक ना पळय. आतां तें माय पायन तांकां फोर्सान शिकयलें, मारून शिकयलें, कितें मोगान शिकयल्लें. पूण तांकां जरी तांकां इतलीं वर्सां दिश्टी पडोंक ना, जेन्ना प्रॉब्लम येयलो म्हाजे मायन म्हाका पायन हें देवाचें उतर शिकयल्लें.
गरजेचें न्हू शिकयलें जाल्यार वेस्ट जाला ल्हानपणांत कित्याक शिकोवंक जाय म्हणटा आमी पूण ल्हानपणांत तेंचे पळय आतां एक भयण सांगता आपणाक केन्ना ताका आपणाक जेन्ना तांकां वायरस जालो तेन्ना ताका साप्स 91 सूड आशिल्लो काजार जावन गरवेस आसतना सारकें न्हू ल्हानपणांत भुरग्यांक कित्याक शिकोवंक जाय देवाचें उतर तेन्ना ती आयकता मारल्यारूय आयकता बसता पूण तांकां जरी आमी पळयता कांयच वेस्ट सांगना आमी म्हणटा फुकट हांकां मारून शिकयलें पूण जेन्ना तांकां प्रॉब्लम येता तेन्ना ते देवाच्या उतराचो तांकां उगडास येता न्हू येना हें बरेंपण आमकां मायन शिकयलें न्हू ताका लागून शिकोवंक जाय देवाचें उतर एक्चुली हांव एका भावाची टेस्टिमनी तेंच्या घरा बेन न्हू देवाचें उतर परगोडटालें देवा तेजो ग्रँडपा ती देवाच्या उतरानूच आसली पर्सनल प्रेयर सगळें तेजे चेडो थोडे दीस मातसो वायट हितून गेलो पूण परतो देवाचें उतर ताका ओडून हाडलें आनी तोय देवाचें उतर तिची बायलूय देवाचें उतर तिची नातरांय देवाचें उतर ती म्हणटा कितें आमी तेंचें फॅमिलीचें पळोवनूच आमी इमिटेट म्हणटा न्हू ताका जेजूचें इमिटेट जे म्हाजो ग्रँडपा देवाचें उतर परगोडटा सगळीं ती फॅमिली तेंची देवाचें उतर परगोडटा शिकल्या ती सगळीं ती ग्रँड चिल्ड्रन तेजी सगळीं शिकल्या बरें PhD तो शिकून सुद्दां देवाचें काम करता कित्याक तो एक पॉयंट तेजो बापूय त्या भुरग्यांचो बापूय एक पॉयंट सांगतालो एक आवय येयली तेजो भुरगो शिकोना म्हणून देवाच्या कामाक लाय हेका तुजे कडेन दवर आनी देवाचें काम करूंक लाय कित्याक तो शिकना म्हणून तेन्नाच्यान आपूण चिंतलें म्हणटा म्हाज्या भुरग्यांक आपूण शिकून खूब शिकून देवाच्या कामाक ती देवाचेंच काम करता आमी चडशीं भुरगीं आमचें कांय करना हेका देवाच्या कामाकूच सोडल्यार बरें न्हू आमी आयकतालीं आमचें न्यू क्रिएशन आसलें न्हू हेका न्हू न्यू क्रिएशनानूच घालता कित्याक देवाचें काम करपाक तो कांयच करिना घरा कडेन म्हणजे आमचो देव कोण कांय वॅल्यू ना देवाक आमच्या आमी म्हणटा कित्याक शिकना म्हणून देवाक थोडी काजार जायना आमी देवाक लायफ भेटयता कित्याक काजार जायना म्हणून हे न्हू म्हाजे खूब जाणां फ्रेंडां आसलीं ती म्हणटाली कित्याक आमी तरणाटी पयलीं आसतना कित्याक देवाक लायफ भेटोवंक ना तेन्ना आमी बरी काम बीन करतालीं न्हू हांव रॉंग्स ना म्हटल्यार एक सांगता देव आमचो इतलो मोला दीत सगळो मोग हे स्वर्ग आनी पृथ्वी रचला देवाक आमी आमचे लेफ्ट ओवर कितें उरलां तें देवाक दिवया म्हणटा न्हू आं मायंडसेट पूण आमी देवाक कितें बरें तेंच दिवपाक जाय आतां विचित पुताची आमी स्टोरी सांगता तेणी कितें केलें सगळी मस्ती केली सगळीं फ्रेंडां वांगडा बीन गेलो आनी सगळें वगडायलें म्हणटात सगळें कितें आसलें तें वगडायलें ताका खबर नासली देवाचें ताका बापायचें कितें घरान सगळें आहा तें खबर आसली सगळी स्टेट पूण तरी तो गेलो आनी ताका कितें करचें पडलें त्या गांवान दुखोल पडलो खंय दुखोल सारकें कांयच ना काम ना त्या गांवांत एक लॉकडावनाच्या टायमार आमी पळोवया एग्जाम्पल एक लॉकडावनाच्या टायमार काम आसलें कोणा कामाक वयताले जेवणूय ना कांय ना पूण देव आमचो बरो आसलो देव आमकां सगळें सप्लाय करतालो कसो तरी देव धाडटालो पूण ह्या गांवान हेका काम ना पूण ताका काम आनी ताणें सगळें वगडायलें उडोवन ह्या गांवान एक खोल बूक पडली आनी थंय अडचणींक सापडलो तेन्ना वचून तो गांवांतल्या कोणा एकल्या चाकरेक रावलो आनी तेणेन ताका आपले शेतान दुखोल चडून धाडलो कसलें काम ताका बरें काम मेळ्ळें न्हू आं कसलें काम मेळ्ळें बरें न्हू खंय तेजी आतां तो कितें
बापायन ताका खोशयेन काडून आपणाचो दायज वांटो दिवंक नासलो न्हू. कोण तरी बापूय खोशयेन काडून दितलो. मातशें दुखलेलें बापायकूय दुखयलो तेणी, दुखयलो न्हू. तेन्ना तो दुखोवन बापायक आपणाच्या घरांतलो भायर सरलो आपणाचो वांटो घेवन आनी सगळीं मस मस्ती केली आनी सगळे वगडायले. जेन्ना आमी आमच्या आवय बापायक दुखयता आनी आमी हें करता तेन्ना आमचें लायफ हालता. एक भाव आमकां सांगतालो टेस्टिमनी, तेजो बापूय सोरो पियेतालो खंय सोरो. हेणी बापूय सोरो पियेता म्हण एक थापाट मारलेलें. हो म्हणटा ते थापटाचे बदलेक आपूण कोण जालो ड्रग्स एडीक्ट. ड्रग्स सोडूंक लागलो. सोरोच न्हू सगळें करपाक लागलो. कित्याक तेणी बापाचेर हात उखल्लो न्हू. आतां विचित पुतान कितें केलें, आपल्या बापायक दुखयलो न्हू आनी गेलो. तेजें बरें जालां. सगळे वगडायले, सगळे हे जाले. ब्रदरूय सांगतालो एक दीस आपूण बापाय कडेन झगडून घर सोडून गेलो. रिणान पडलो पूण त्याच बापायन ताका हेल्प केलो आवय वचून. तशेंच आमचे हे भावाचें लायफ जालें. ताका काम कसलें मेवलें, एका शेतान चाकराचें दुकराक पळोवपाचें काम. आनी ताका जेवण कितें बरें न्हू. ते दुकराचे उरता ते. म्हाका दिसना आमी केन्ना पळयताले आदी दुकरांक न्हू, तांकां तर कितें खावंक घातलें न्हू ते दुसऱ्या दुकरांक बसून खावंक दिनासले. पळोवंक ना आमी ल्हान आसतना आमच्या फाटल्यान आसले घरा कडेन आमी पळयतालीं ती अशी खाताली एकामेकाचें अशें तोखण मारताली. पूण म्हाका दिसना तें एका खावंक सुद्दां मेळटालें कशें जेवण. एका ह्या विचित पुताकलो पळय खंयसर पासून तो पादिशर जालो. ताका खंयसर ताका काम मेळ्ळें तें दुकराचें राखपाचें काम. आनी दुकरांक खाता तें हें सगळें तरी खावून आपलें पोट भरूंक ताका खोशी येताली. कित्याक कोण एका जेवणाक कांयच नाशिल्लो. शेकी सोयरानान येवन तेणेन म्हटलें, कितले दीस वोटे मानाय म्हज्या बापायच्या घरान नाका पुरो जायसर जेवण खाण आसा आनी हांव हांगा भुकेन मरता. म्हणजे ताका जेवण मेळनासलें न्हू. पूण गरजेचें तो कितें जालो सोयरानान येयलो. ही केम टू सेन्सीस न्हू. हें सगळें जावन सुद्दां 17 लायन तो म्हणटा ताका सोयरानान येयलो तो सेन्सीस. हें सगळें तेणी ताका कळ्ळें हें सगळें आपणें कितें केलां तें सगळें वायट. आमकांय न्हू गरजेचें आमी सेन्सिसान येवपाचें. कसलें कितें आमी कोत्ता तेन्ना चड गरजेचें आमी सोयरानान येवन. आतां आमी जायतीं जाणां पळयता आमच्या जाणट्यांक बीन व्हरोन ऑफनेज ओल्ड एजीन न्हू आमी कोणाक शिकोवंक वयताले दूख दिसता. ते जाणटी न्हू एक 91 तेंचो कितें तांकां मोग जावो न्हू. ती दाखयना आपणाचें दूख पूण ते एकसुरे सुवातेर ती बसोन रडटा. आमकां गरज सोयरानान आमी कितें करता ज्या मापान आमी दिता न्हू त्याच मापान आमकांय मेळटलें. बायबल सांगता लूक 6:38 सांगता न्हू ज्या मापान आमी दिता त्याच मापान आमकां मेळटलें. जें कितें हांव करता तें म्हाका मेळटलें. जरी आमी आमच्या जाणट्यांक ऑफनेजीन ओ हेजेर हितून घालता जाल्यार तेच मापान आमकां मेळटलें न्हू बायबला प्रमाणे. ताका लागून आमी सोयरानान येवंक जायी. विचितपूत सोयरानान येवन आपल्या बापायचे मोग नियाळटा. तो म्हणटा सोयरानान येवन म्हज्या बापायच्या घरा जायते मानाय आसा आनी जेवण खाण पोटभर जेवण खाण खाता आनी हांव हांगा भुकेन मरता. आमकां जाय आमी जोण एकली न्हू एक सोयरानान येवपाकूच जाय. जेन्ना आमी एक कितें वायट करता न्हू त्या वायटान आमी बुडल्या जाल्यार आमकां सोयरानान येवन
चिंतूंक जाय आमकां जेजून आमच्या पासत कितें केलां तें. जेजून आमच्या पासत कितें केलां. सोयरानान येवपाक जाय. एक भयण यूथ तरणाटे सांगताले ते खंय ताका कोणी सांगलें एक पातक केलें तूं नरकान वयतलें. ते म्हणटा आपूण एक पातक करून नरकान आनी सगळीं पातकां करया. सगळे फाल्स उलोवप लेट नायट सगळे म्हणटा आपण करपाक लागली. कित्याक आपूण नरकान वयतलींच न्हू एक पातक. आनी बॉक्सोडे ना म्हणून सांगलें. कित्याक ताका सोत खबर नासलें म्हणटा आपूण बायबलान आपूण रिटेराक वयताली वचनासली म्हणून आपणाक खबरूच ना हे पातकाचे बॉक्सोणे आसा म्हणून. जेन्ना ते यूथ रिट्रीटाक कोण तेजे फॅमिली वरवीं विजन करून ते यूथ रिट्रीटाक पावले. तर यूथ रिट्रीटाक तेणी लूक 1 Peter 2:24 तेच जेजून आमची पातकां उबारून गेल्या म्हणून सगळीं पातकां ते म्हणटा आपणा कडेन उलोवपाक लागले म्हाजी पातकां ऑलरेडी बोगशिल्या. ते सोयरानान येयले त्या वक्तार आनी तेणी सोत मारलें जेजून म्हजी सगळीं पातकां बोगशिल्या आनी तेणी जिवीत बदल्लें. 4 दीस तरी ते 4 मागणी आहा वायट बुका वयली ते वाचून सगळें जिवीत बदलून आपल्या बापायकूच सोऱ्यांतली सोडयल्यो त्या मागण्या वयली हुस्क्या कोतीचे. कित्याक जोण एकल्याक आमकां सोयरानान येवपाची गरज आसा. जरी आमी पातकां लोबल्या आनी आमकां कोणी सांगलां तुका बॉक्सोणें ना जाल्यार आमी सोयरानान आमी आमच्या जेजून खुर्साचेर आमची सगळीं पातकां उबारून येयल्या ते आमी नियाय करूंक जाय. तें आमकां कळचें ना आमकां घरा कडेन बसोन. ताका लागून जेजू म्हणटा मॅथ्यू 11:28 म्हजेशी येयात. कित्याक सांगता तो म्हजेशी येयात तुमी शिकात. कम टू मी. तो आमकां आपयता. कोण आपयना तो आपयता आमकां. हें कितें आसा तें आमी जे हो भार पातकाचो भार घेवन भोंवता हो दुयेंसाचो भार कसले रिणाचो भार घेवन भोंवता तो भार म्हजेशी दियात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हणटा. हें समाधान करतलो जेजूशी येवन आमी देवाचें उतर शिकोवनूच आमकां कळटा. सोयरानान येता आमी ह्या देवाच्या उतरान आमी कितें करता तें. जसो विचित पूत सोयरानान येवन तेणी पयलीं आपल्या बापाचो मोग चाखलो. ताका लागून जेजू आमकां सांगता एकामेकाचो मोग करात म्हणून. जरी आमची फॅमिली जावं आमचो मोगाची फ्रेंडां पासून आमचेशीन पयस वयता जाल्यार आमचो मोग जो आमी तांकां दिता तो परतो तांकां ओडून हाडटलो. ताका लागून गरज आसा आमी कसल्याय कारणान मोग करूंक जाय एकामेकाचो. जायना पूण जेजू वरवीं आमी सगळें करूं शकता. हें कित्याक सांगता म्हज्या लायफान जायतीं फ्रेंडां जायतीं असलीं दुखयतालीं पूण मातसो दूख जालें मागीर परत तेंचो मोग तोच मोग केन्नाय ती विचारता आतां फोन मारून कितें करूंक जाय फुडें. जरी ती पयस गेली म्हाजे कडसून बसून जाल्यार हो मोग आमचेशी. ताका लागून आमकां गरजेचें आसा मोग करपाक जाय आमी. ताका पयलेंच विचित पुताक सोयरानान येयना फुडें आपल्या बापाचो ताका घरान कितें जाता पळय तें ताका कळ्ळें कितलो मोग तेज्या बापाचो तो पयलोच. आनी तो म्हणटा तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो बापा हांवें सर्गाचेर आनी तुजे आड पातक केलो. म्हाका तुजो पूत म्हणून आनी म्हाका फावो ना. तुज्या मानायेंतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी उठून तो आपल्या बापाशी गेलो. पयसून आसतना ताचो बापान ताका देखलो आनी तेचे काळी चुरचुरले आनी धांवून वचोन तेणीन ताका वेंग मारली आनी ताचे उमे घेवंक लागली. कितें जालें तेणी आतां उठना फुडें आपूण आपल्या बापाशी वयतलो आनी पयलो आपणें कितें केलां तें सांगतलो. हे सर्गाचे आनी पृथ्वीचे आड हांवें पातक केला. तो वळखलो आपणें बापायक आपल्या दुखयला. जरी आमकां येद्या वखदार आमी हें देवाचें उतर आयकता
जरी आमी कसलेय पातक केला, केदेंय व्हडलें पातक जावं, कोणाचें खून केला, कोणाक नागयला, परतून जेजूशी येयात. केदेंय व्हडलें पातक जावं आमच्या लायफान, आनी कोणी सांगला पासून पातकाचें बोगसणें ना, पातकाचें बोगसणें आसा. जेजून 2023 वर्सा आमची सगळीं मनशा कुलाची पातकां खुर्सार घेवन मेळलेलो आसा. आमी फक्त जेजूशी येवंक जाय. जसो विचित पुतान आपणाचें पातक वळखून घेतलें आनी डिसिजन घेतलें, आपूण बापाशी परतून वेतलो, बापाच्या घरा वेतलो. एक पूत कसो न्हू, पूण एक चाकर कसो, एक त्या मानायांतलो एक मानाय कसो आपूण त्या घरान वेतलो म्हणून गेलो. डिसिजन घेतलें तेणी. जेन्ना तो वयताना, तो वेतालोच वाटेक आसतना ताचो बापूय कळटा. बापूय त्या पुताक रावतालो केन्ना म्हजो पूत येतलो म्हाजेशी, कित्याक कळटा, तो वाटेकूच आसतना म्हणटा बापूय. आनी उठून तो आपल्या बापाशी गेलो. पयसून आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो. पयसून आसतना म्हणजे बापूय ताका रावतालो. बापूय रावतालो म्हजो पूत केन्ना परतो येतलो तो. पयसून आसतना त्याच्या बापान ताका देखलो आनी ताचे काळीज चुरचुरलें आनी धांवून वचोन तेणीन ताका वेंग मारली आनी ताचे उमेग घेवंक लागलो. पयसून आसतना ताच्या बापायन ताका पळयलो आनी धांवून गेलो आनी ताका पयली वेंग मारली. आमी संवसारांतले बापूय आसले जाल्यार कितें कितें म्हणटलें आसलें न्हू. हो सगळें गिरेस्त काय वगडोन येयला परतो घरा. कित्याक येयला तो आतां, आनी कितें ताका दवरला. हो आमचो सुर्गीच्या बापाचें गूण हे. तो रावता जण एकल्याक आमकां, जण एकल्याक रावता. तो कितलेंय व्हडलें पातक करून कोण तेजेशी येता, तो धांवून वचोन, तो कसोय आसूं, तो मेळो आसूं, तो सगळें वायट करून येवन तो वेंग मारून रावता. आनी हो विचित पूत बरें आसलो, दुकराच्या घरा काम करून तेजें कितें आसलें आंगोस्तोण. तेजें आंगोस्तोण कितें जाल्लें, सगळें लवलेलें न्हू. तेजो बापूय वयता आनी ताका पयलो वेंग मारता तसो. तसोच आमी जरी आमी पातकान आमच्या लवलेलीं आसा, आमी कसल्याय हितूनी वायट हितून सोडलेलीं आसा जाल्यार बापाकय वचोन बापूय आमकां असोच वेंग मारता आनी पयलीं आमकां आंगोस्तोणां घालता आपणाची. रोप ऑफ रायचसनेस, नितीवणपणाचें आंगोस्तोण घालता आमकां. आनी परतें पातक करिना पळय तसलें नितीवणपणाचें. कित्याक हो बापूय मोगाल बापूय आसलो आनी जरी तो रागाचो बापूय आसलो जाल्यार तो ताका डावट्टलो आसलो न्हू. हो सांगलो कित्याक येयला न्हू. पुताक तेणें म्हटलें बापा, पुतान ताका म्हटलें बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजे आड पातक केला. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक फावो ना. तेन्ना बापान आपल्या चाकराक सांगलें, बरेंतलें बरें एक वस्त्र वेगीचे वेगी हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटान मुदी आनी पांयान वाळू घालात. पळय, पातकाचें बोगसणें सुद्दां न्हू बापूय ताका कंप्लीट करूंक दिना. ताका एकूच पळय तो सांगता, बापा बापा, हांवें स्वर्गाच्यान तुजे हाड पातक केला. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनी फावो ना. तो म्हणटा पूत म्हणूंक फावो ना. त्या फुडें म्हणटालो म्हाका एक चाकर कसो दवर, ते पासून म्हणूंक ताका दिना. आमकांय जेन्ना आमी बापाशी येता, आमकांय आमचे सगळे पातकाचें
तो रावना तुजे पातोक आयकोवपाक, तो फक्त वेंग मारता. आपण तेका बापाक आमचें कितें जायें, आमी आमच्या सोयरानान येवन बापाशी परती येवपा खातीर, सोयरानान येवन बापाशी आमकां येवपाक गरजेचें. तो रावना तूं सांगीत तुजें पातोक कितें केलां तें, तेका तुजें पडलेलें ना, तूं तेजे कडेन येता तितलेंच तेका पडलेलें आसा. विचीत पूत पळय, तेका येताचोच पडलो आनी तेणी तेका वेंग मारली. तसोच बाप आमचो रावता, आमी केन्ना येता आमचें जिवीत बदलून बापाशी परती, तो हेच एका रावता तो. सो आमी जोण एकल्यांनी डिसिजन घेवंक जाय आमी बापाशी परती वचपाक. मागीर बापूय तेका एक चाकरांक सांगता, बरेंतलें बरें आंगोस्तन हाडून घाल तेका नितीवणपणाचें. तो कित्याक तो लवलो न्हू, सगळे दुकराच्या हितून रावून तो लवलोलो, म्हणून पयलीं तेका एक नितीवणपण बोगसोणें दिवन, जेजू म्हणटा न्हू आमकां पातकाक फाट करून आमकां नितीवणपणाचें जिवीत दिवच्या खातीर न्हू, तें नितीवणपणाचें रायचसनेसाचें आमकां एक आंगोस्तन घालता देव. तेन्ना आमी बोगसोणें मागता तेन्ना आमी पातोक सोयरानान येवन आमचें पातोक वळखोन घेता पळय तेन्ना तूं आमच्या वांगडा एक रिलेशनाचें जोडटा. ही मुदी घालता, एक रिलेशन मुदी आमी काचाराक घालता, म्हणजे एक रिलेशन जोडटा म्हणून मुदी घालता न्हू. आनी ती सीम मेन नासलेलो मोगाची बोटाक घालता, आनी पांयांक वाळो. कसले वाळो घालता आमकां, हे देवाचें शुभ वर्तमान परगोडपाचें. वेता थंय आमी देवाचें उतर, आमची गोवायकी, हे आतां विचीत पुताक आपणाची गोवायकी दिवपाची तेका वाळो घालता. आनी बापूय सांगता, गुळगुळूट पाडकुलो हाडून मारात, जेवण खावन बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलेलो, तो नव्यान जिवंत जाला, साणलेलो तो परत मेवला. आनी त्याने जेवण सुरू केलें. कितें म्हणटा हांगा, एक गुडगुडत पाडकुलो मारा, एक पार्टी करा, सांडलेलो म्हजो पूत परतो येयला, एक जेवण दियात म्हणटा. बापूय इतलो खूश जाता तेजो पूत परतो येयला म्हणून. तशेंच स्वर्गा राज्यांत जेन्ना एकलो तेजो भुरगी पातक करून पासून ती परती बापाशी येता, तेन्ना बापूय स्वर्गार अशीच पार्टी करता, अशेंच गुडगुडो पाडकुलो मारता सगळ्या पासून. कोण देवाशी येता परतून ते स्वर्गा राज्यांत हे जेवण जाता. जेन्ना पातकी आपणाचें जिवीत बदलता आनी देवाशी वता तेन्ना तेन्ना तेचो व्हडलो पूत शेतान आसलो तो येवन घरा लागीं पावता पावता तेणी संगीत आनी नाच जाता तें आयकलें. आनी तेका चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हणून तेणेन विचारलें. चाकूर जाप दिवन, तुजो भाव आयला आनी तो सलामतीत पावला म्हणून तुज्या बापान गुळगुळीत पाडकुलो मारला. तेजो भाव व्हडलो शेतान आसलो, तो घरान आसलो, दोग जाण पूत म्हणून तेचे एक घर आसलो. आनी तो घरा येयला म्हणून तो येताना तेका संगीत व्हडली पार्टी जाता त्या घरान, बापायच्या घरान आपणाच्या. तो एका चाकराक आफयता आनी विचारता, कितें जालां हें, कितें घरान आपल्या. तो मागीर तो चाकर सांगता, तुजो भाव जो सांडलेलो परतो सलामतीत बरे भाशेन पावलेलो आसा घरा म्हणून तेका तुज्या बापान एक गुडगुडत पाडकुलो मारून पार्टी दितात ते. सो व्हडलो भाव आतां फुडें कितें म्हणटा तो पळोवया. पूण तो जबाब जबर रागार जालो आनी पार्टी पाळून तेणेन बापाक अशें म्हटलें, पळय इतलीं वर्सां जायतीं हांव तुजे सेवे चाकरेन करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच म्हणूंक ना, तरी म्हाका इश्टा बरोबर जेवण पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो ना. पूण
शिंदोळ बायलांक बरोबर आपले दायज खावून ओगडून तुजो पूत येयला फुडें तुवें ताचे पासत धाटो मोठो पाडकुलो मारलाय. कितें म्हणटा हो बापाय कडेन आतां विचारता, बापा कडेन म्हणजे एक भाशेन तो झगडटा. पळय म्हणटा आपूण तुज्या घराक इतलीं वर्सां आसलो, तुवें म्हाका म्हणटा आपल्याच्या फ्रेंडां वांगडा वचोन एक बोकडो सुद्दां मारूंक नाय, मजा मारूंक दिवंक नाय. पूण हो तुजो पूत सगळें वगडोन बायलां वांगडा बीन वगडोन येयला आनी ताका तुवें पाडकुलो मारून पार्टी केल्या अशें म्हणटा. म्हणजे आमच्या लायफान अशें जेन्ना आमी देवाची वेता तेन्ना असले व्हडले भाव आमच्या जिवितान आसतलेच. केन्नाय आमकां पळयता एक सोरेकार जर देवाशी परत येयलो, एक सोरेकार आनी बरें जिवीत जियेता, ताका कोणूच तेजे फॅमिलींतली पासून म्हणटा तो पियाताचो केन्ना सुदारतलो. म्हणजे आमी आमच्या जिवितान अशें आमी करता. तो सोरो पिवन अशें केलां तेणी, तशें केलां विचित पुता भाशेन आमी आजुनूय न्हू आमचे फॅमिलीन अशें करता. आमच्या कोणाय खूब पळयल्यार आमी अशें करता. आमी आमच्या इवन आमच्या प्रेयर सर्विसान आमी पळयता तेंचे पयलींचे लायफ आनी तांकां जज करता. अशें व्हडले भाव हेणी बापायक विचारले तशें आमी आमच्या संवसारी जिवितान असले क्वेश्चन मार्क आसा आमकां. आमी पळयना तो एक वगडायले भासून जाल्यार तो परतो येयला. जरी तरी सोरो पियालो पासून तो जेजू कडेन येवन बरो नितीवणपण बरो मनीस जाला. तेजें बरेंपण पळोवचे सुवातेर आमी तांकां जज करता. पूण बापूय ताका कितें सांगता पळया. पूण तेणेन ताका सगळे पुताक म्हटलें, सांगलें पुताक तूं सदांच म्हजे सांगाताक आसाय आनी जें कितें म्हजें लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण खावून आनी खुशाल जावून पर्यंत कारण आसा. तर हो तुजो भाव मेलो आनी नवें जिवन जालो, सांडलेल्यांतलो परत मेवला. सो बापूय ताका बरो समजयता. बापूय सांगता तूं म्हजे कडेन सदांच आसाय न्हू, सगळें कितें आसा तें म्हाजें तुजें तुकाच. पूण तुजो भाव हो सांडलेल्यांतलो आनी एक कारण आसा म्हणटा हें बरें करपाक, एक पार्टी करपाक एक कारण आसा. कित्याक तो भाव सांडलेल्यांतलो एक पातकांतलो जिवीत बदलून परतो येयला, आपलें जिवीत बापाशी घरा येयला म्हूण बापूय खूश जालो. आमकां आमी जायते खेपो पळयलां केन्ना न्हू आमी भायल्यान पळयता कोणाय आतां कोणी येयली जेजूशी. हांव म्हाजें एक फ्रेंड आसलें जेजूशी येयले आनी ते बरें जेजूचे जाता तेन्ना ते न्हू टायम मेळटा तेन्ना आपूण रोजरी बीन करताले, मागणे करताले तेजे शॉपाचेर. एक भयण येयली आनी म्हणपाक लागली तूं आमचे मागणे करता आमचे सायबीण मायचे. सो आमी अशें दुसऱ्यांक उमेद दिता काय दुसऱ्यांक आमी सकयल उडयता. तेणी मागीर तेन्नाच्यान मागणें करपाचें जेजू कडेन येवपाचें सगळें सोडलें. आमी कितें करता दुसऱ्यांक उमेद दिता, जेजूची बरी खबर परगट्टा काय आमी दुसऱ्यांक हे व्हडले भाव भाशेन हें करता. कित्याक आमी जण एकल्यांनी सगळ्यांक ही बरी खबर जेजूची पावोवंक जाय, आख्ख्या संवसाराच्या कोणच्यानी पावोवंक जाय. कित्याक जेजू आख्ख्या संवसारा पासत मेला. आमी जॉन 3:16 पळोवया. हे विचित पुताचे वटून आमी जॉन 3:16 Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता दर एकल्या मनशाचो नाश जायना जावंक
पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. तेणें संवसाराचो इतलो मोग केलो, खरेंच ताचेर भावार्थ दवरता तेचेर भावार्थ दवरता तेचो नाश जायना जावच्या कोणाचो मनशाचो, एका मनशाची खबर करता, तेचेर भावार्थ दवरता त्या मनशाचो नाश जायना जावच्या मनशाचो म्हटलं हांगा, जर एका मनशाचो नाश जायना जावंक तांकां सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर, नाश जायना जावंक आनी सासणीक जिवीत. नाश कसो? भावार्थ दवरताले तेचेर. नाश कसो जातलो? भावार्थ दवरता ताका आमी रंग शिकवण दिता जाल्यार, सारकें न्हू? भावार्थ दवरता ताका तर आमी रंग सांगात जाल्यार तेजो नाश जातलो न्हू. भावार्थ दवरता ताका नाश जायना जावच्याक आनी तांकां सासणीक जिवीत दिवप्याक. सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? सासणीक जिवीत म्हणजे आमकां बायबलान बरयलेलें आसा, जॉन 17:3 त्याच चॅप्टरान आमकां जॉन 17:3 तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी ताच्या जाका तेणें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताचेर ओळखून घेवन हेंच तें सासणीक जिवीत. कितें? खऱ्या देवाक स्वताच्या देवाची ओळख घेवपाक जेजू क्रिस्ताक तेणी धाडला, जेजू क्रिस्ताक धाडल्या त्या देवाची आमकां ओळख मेळटा, तें सासणीक जिवीत. हें सासणीक जिवीत आमकां खऱ्या देवाची, खरो देव कोण ह्या संवसारान? जेजू धाडला, म्हणजे बापान ताका धाडला, जो आमकां मनशा कुलाक रोचलेल्या देवान जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारान धाडला, त्याची ओळख मेळच्या हें सासणीक जिवीत. हें आख्ख्या संवसाराक, आख्ख्या मनशा कुलाक ही ओळख मेळच्या खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो म्हणटा. ह्या संवसाराक ओपोवन दिलो. कित्याक? जण एकल्याक जेजू क्रिस्ताची ओळख मेळच्या खातीर, हे स्वताच्या देवाची ओळख दिवच्या खातीर देवान. आतां आमी देवा कडेन मागता, हें जाय तें जाय, देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमकां ओपोवन दिलो. कितें जाय तें सगळें दिवचो ना आमकां? तेची ओळख आमकां मेळत जाल्यार आमकां सगळें मेवलें. तेची ओळखी वरवींच, तेची ओळख, जेजूची ओळख म्हणजे तेच्या उतराची ओळख मेवली, आमकां सगळें मेळ्ळें. कित्याक? आमकां तो मॅथ्यू 6:33 सांगता, सदांच पयलीं स्वर्गीचें राज आनी हेर वस्ती तुमकां मेळटल्यो. जेजूची ओळख जेन्ना आमकां मेळटा, आमी सोदता जेजूची ओळख आमी घेता तेच्या उतरा प्रमाणे, तेन्ना आमकां कितें जाय, आमच्या जिवितान कितें आमकां उणेंपण आसा तें सगळें आमच्या फाटल्यान येतलें म्हणटा. सीक द किंगडम ऑफ गॉड आनी एवरीथींग वील एडेड टू यू. सगळें जेन्ना आमी जेजूचो पाटलाव करता, खऱ्या देवाची ओळख घेता आमी सारके उतराक स्वताच्या देवाची, तेन्ना आमकां जें कितें जाय आमच्या जिवितान, जें कितें आमकां आवडटा आमी तें आमकां सगळें देव आमकां दिता. आमी म्हणटा हांवें चिंतलेलें हें पूण म्हाका देवान दिलें. जायत्यो आमच्यो टेस्टिमनी आसा. जेन्ना आमी देवाक सोदूंक लागलीं, आमकां चड काम करचें पडोंक ना. देव कितें सांगता? स्वताच्या देवाची आमकां वळख मेळ्ळी, जेजूचे. जितलीं वर्सां आमी जायतीं कामां आमची पेंडींग आसली, जेन्ना आमकां जेजूची वळख मेळ्ळी, हें सगळें आमच्या फाटल्यान येयलें. सगळो लोक मागीर म्हणटालो एक एक कितें संवसारी वस्तू हे सगळें येयलें, पूण सगळो लोक म्हणटालो तांकां ते ग्रुपाचे पयशे मेळटा. कित्याक? तशें ना तें. देव म्हणटा मॅथ्यू 6:8 तुमी फक्त देवाच्या नेम कायद्या प्रमाणे चलोंक जाय. देव कितें सांगता म्हणजे स्वताचो देवाचे वळख तो कितें आमकां सांगता.
तो कितें सांगता तेच आमी थँक्यू जीजस, प्रेज यू लॉर्ड. देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जिवंक आनी ताका मानता ते करूंक जावं दी आमचो व्हडल्यांतलो व्हडलो हुस्को. आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तुका मेळटल्यो देवाच्या राजाचे, म्हणजे देवाच्या राज्यांतले उतरा प्रमाणे, नेम कांबऱ्या प्रमाणे. आनी ताका मानता तसले. ताका कसलें जिवीत मानता? तो म्हणटा सगळो गोठ आमगे वखाणी दिवपाची, देवाक आर्गां दिवपाची. 1 Thessalonians 5:18 तसलें जिवीत. बायबलान आमकां एक नितीवणपणाचें जिवीत जिवोवंक. आनी देवाचें उतर कितें सांगता ते प्रमाणे आमी जियेता, देवाक आमी सोदता तेज्या उतरान, तेन्ना आमकां कितें गरज्यो जायो देव आमकां दिता. पूण आमी देवाचें उतर कितें सांगता तें करपाक जाय. आमचो फोकस आसता चडसो प्रिचर कितें सांगता, देवाचें उतर परगटणार कितें सांगता. आमी चॅक करिना आमच्या देवाच्या उतरान कितें आसा. देव आमकां देवाच्या उतराच्या नेम कायद्या प्रमाणे चलोंक जाय सर्गीच्या. सर आमी देवाचें उतर कितें सांगता ते प्रमाणे चलाजूच जाल्यार आमकां सगळें जें कितें देव आमकां दिवंक येयला तें आमकां मेळटलें. पूण आमचो चडसो मनशाचेर फोकस आसा. आमी ह्या पयलीं पासून आमचे प्रिचिंग आमकां खंयचोच मनीस स्वतंत्र करिना. पूण हें देवाचें उतर जें आमी सदांकाळ शिकता आनी तें देवाचें उतर आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, तेंच उतर आमकां बरेपणाच्या जिवितांत पावयता. तेंच उतर आमकां कितें जाय तेंच उतर. ताका लागून आमकां चड गरजेचें आमी जेजूची येवन देवाचें उतर शिकपाक जाय. जायतीं वर्सां आमी एकदां हॉस्पिटलान गेल्लीं आनी तिच्या घोवाक एक्सिडंट जाल्लो, सारको सिरियस आसलो. आमी तिका जायते देवाचें उतर शिकयलें, तेजे बायलेक मागणें केलें. पूण दुसरे दिसा तो स्वर्गार गेलो. पूण तिचे बायलेन एकूच उतर आमकां कोणी येल्लें पळय तिजे कडेन सांगून धाडलें, तुमची कांयच मिस्टेक ना, तुमी सगळें आपणाक बरें सांगलेलें. पूण ज्या टायमार तुमी सांगलेलें त्या टायमार म्हाका हें देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक जावंक ना, करपाक जावंक ना. कित्याक आपूण ते परिस्थिती नासली. पूण तिणी सांगलें आपूण जर म्हाका लोक आपयतालो प्रेयराक यो तेन्ना जर कळ्ळी आनी तेन्ना जर हांव देवाचें उतर शिकलोली जाल्यार हांव म्हाज्या घोवाक साल्वार करतली आसली देवाच्या उतराक. ताका लागून गरजेचें आसा देव आमकां आपयता, म्हणजे एक एक मनीस आपयता आमकां प्रेयराक यो. हांगा प्रेयर सर्वीस जाता, हांगा देवाच्या उतराची समजणी ह्या यूट्यूबाचेर बरें ह्या आसा. तें आमकां कित्याक सांगता काय? तांकां कितें फायदो आसा? देव आमकां आपयता, देव त्या मनशाच्या तोंडानसून आमकां आपयता. आमी येवपाक जाय, कित्याक देव आमकां प्रिपेर करता. फुडलें कितें येवच्या पयलीं देव आमकां शिकयता कशें आमी जैतिवंत जावंक जाय तें. जर आमी ते बायले भाशेन ते भयणीन आमकां सांगून धाडलें, ते भयणी भाशेन आमी देवाचें उतर जर वचना जाल्यार ते आमचें लास्ट हेका जें कितें मागणें करूंक जाय आमकां कळचें ना. जर आमी शिकना जाल्यार आमकां कळचें ना. आतां जर मिलिट्री मॅन आसा न्हू, तांकां शिकचें पडटा, तांकां ट्रेनींग घेवचें पडटा आनी मागीर ते झुजाक वयता. जर ते ट्रेनींग घेयना आनी तांकां झुजांक वचोंक जातलें, झूज येता तेन्ना ना न्हू. तशेंच आमी जर हें देवाचें उतर शिकना, जेन्ना आमकां झूज येता, आमच्या भितर एक आत्मीक झूज जाता, आमच्या मुखार हें येता, प्रॉब्लम येता, तेन्ना आमकां जावचें ना त्या हेचेर झुजाक, त्या आत्मीक झुजाक आमकां झगडोवच्याक. आमकां आपयता तेन्ना आमी काम आसलें बसून जाल्यार आमी एक ट्राय करूंक जाय. आतां देवान आमकां हांव जाल्यार आमी आतां इतली ब्लेस म्हणटा, आमी आतांचो जनरेशन सारकें ब्लेस.
घरा बसून देवाचें उतर आयकूंक येता यूट्यूबाचेर. ते बसून आमकां एकदां एकदां टायम नासता. देवान आमकां सगळ्यांक ते डिस्टर्ब जाता. कानांनी तरेतरेचे हेडफोन येयल्या. सगळ्यांक डिस्टर्ब जाता म्हणून हांव घालिना, कोण आयकूंक सोदिना, खूब एक्सक्यूज पूण आमी कानांनी घालून सुद्दां देवाचें उतर आयकूंक शकता. एक भयण आसली, काजारी जिवितान तेंचे केन्नाच पडनासलो. घोव आपले बायलेक कितें कितें म्हणीत आसलो. जेन्ना ते भयणीक कळ्ळें यूट्यूबाचेर टॉक आसा हें देवाचें उतर, ताका कोणी दिलें लिंक, ती म्हणटा आपूण तें लिंक आपल्या घोवाक लायक नासलें, पूण आपूण आपणाचे केस लांब आसले, केंसा भितर हेडफोन घालून देवाचें उतर दीस आनी रात आयकून तो कितें म्हणटालो तेका आपूण आन्सर दिना जाली. तो ताका राग येतालो, कितें जालां तुजें तोंड आतां कित्याक उगडाना, पयलें बरें बरें उलयतालें मुगो, पूण आपूण तरी हांसून वताली. अशें करून करून म्हणटा आपल्या घोवाचें जिवीत बदललें. कित्याक तें देवाचें उतर जें कंटिन्यू ती आयकताली तें उतर तिका आपल्या घोवाची रिलेशन जोडपाक पावली. ती आमी इतली ब्लेस कित्याक म्हणटा, हें देवाचें उतर आमकां तरेतरेचे भशेन आयकूंक शकता आमी. कोण म्हणटा फोन ना म्हाजेशीन तो आयको, फोन ना जाल्यार कॉन्फरन्स क्लासीस आजुनूय जायतीं भाव भयणां घेता फोनाचेर. फोन ना बसून धाकटो फोन म्हणटा तेजेरूय आमी आयकूंक शकता. तेजेरूय आमी चिप्स मेमरी कार्ड मेळटा ते घालून आयकूं येता. आमकां एक्सक्यूज ना, कित्याक आमी ब्लेस म्हणटा. आमी ब्लेस हें देवाचें उतर घरांनी खंय आसा बसींनी खंय वयता थंय कामाचेर सुद्दां आमी आयकूं येता आनी आमच्या जिवितान घालूं येता. पूण आमी एक्सक्यूज सोदता. एक्सक्यूज सोदच्यो न्हू, पूण ज्या टायमाचेर म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें तेन्ना म्हाका वयचें पडटालें, तें बरोवचें पडटालें, बरोवन हाडून घरा कडेन शिकचें पडटालें. आतां आमी ब्लेस, आमी हो फायदो घेवया, सगळीं जाणां आमी फायदो घेवया. हिलिंगाचे वचून विडियोज आसा, हिलींग बसून आमी घरा घेवंक शकता. ते हिलींग करता. एक भयण सांगताले आपणाच्या पांय पडोन क्रॅक कसो जाल्लो, चलोंक जायनासलें, पूण एके विडियोचेर भाव हातीचेर मागणें करताले, तिणी आपल्या पांयाचेर मागणें केलें. परत परत ते हिलींग विडियो घेवन तिच्या दुसरे दिसा 24 वरां जावच्या पयलीं पांयार चलोन गेली. अशे विडियोज आसा, आमी ते घेवया आनी परत परत आमच्या जिवितान घेवन एक बेखोणी घेवया. कित्याक जेजू आमकां दिवंक येयला हें सुबामपणाचें जिवीत. चोर आमकां चोरूंक येयला, नागोन उडोवंक जिवेशी मारूंक. आमी आमचें चोरूंक दिवचें न्हू. हें बरेंपण जें देवान जेजून आमचे बसत त्या खुर्सार केलां तें आमी चोरूंक दिवचें न्हू. जें जेजून आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिलां आपल्या उतरा उद्देशी, तें आमी कशें घेतलीं, खंयसून आमी हें करतलीं, कशें आमी हें देवाच्या उतरान घेतलीं. सगळे यूट्यूबाचेर आसा. तुका कसले विडियो जाय, कसली तुका पेखोणी जाय, तुका रिणांतले भायर सरोंक जाय आसा थंय हे जायते विडियोज आसा, जायते टेस्टिमनी आसा. आमी फायदो काडया, आमी घेवया आनी तेंच तेंच्यांनी केलां तें आमी आमच्या जिवितान घेवन हें करुया. जेन्ना लॉकडावनाच्या टायमार आमचे अप एंड डावन जाताले पयशांक लागून, पूण त्या टायमाचेर एक भावान एक टेस्टिमनी सांगलेली, 1.5 करोड लॉनान आसलो तो जीव दिवंक वयतालो. तेची बायल एका रिट्रीटाक गेल्ली. थंयसर भाव म्हणटा आपणें तिका सांगलें, मूल लँडर नॉट अ बरोबर, माय हजबंड इज लँडर नॉट अ बरोबर. भाव म्हणटा आपणाक 1.5 करोड आनी हांव तिका कितें सांगता, लँडर हांव दिवपी मागपी न्हू. पूण तरी तेंच्यांनी जिवितान घातलें आनी तिणी म्हटलें आपल्या भावाक घोवाक अशें काम मेळोंक जाय, 1 लाख पेमेंट म्हयन्याक अशें. आनी तशेंच तेचो घोव थंयसरूय भायल्या गांवांत आसलो, तोय म्हणटालो, तो म्हणटा आपणा कडेन सगळे ईमेल ID सगळे फोन येता, पयशांचे रीणकाराचे सगळे फोन दारार येता, घरार येता, पूण आपूण म्हणीत आसलो हांव लँडर नॉट अ बरोवर.
त्या उतराचेर तो 6 वर्सांनी हे सगळे लोनांतलो भायर सरलो, पेमेंट हेचो वाडत गेलो, बायलेन तशें सांगलें तशेंच आसलें. आनी सगळ्या लोनांसून तो म्हणटा आनी घोवायकी दिता आतां तो. ती आमी टेस्टिमनी घेताली आनी उलयताली सदांच आमच्या कॉन्फरन्स क्लासीन बसून आमी हेच परत परत नियाळटाली. 1.5 करोड सादें 1.5 करोड थोडे पयशे हे. पूण जेन्ना तेणी देवाच्या उतराचेर देवाचें उतर कितें सांगता तें न्हूच ओरली न्हू कोळण्यांनी बसून तेणी दाखयलें आनी तेज्या जिवितान जें कितें मागतालो तेज्या जिवितान तें घडोवन येयलें. तशेंच आमी हें देवाचें उतर सदांच आमच्या जिवितान आमचो भाव आयज आमकां शिकयतालो न्हू देवाचें उतर सदांच आमच्या ओंठाचेर आसूं दी. दीस आनी रात आमी तेचेर नियाळ करूंक जाय तेन्नाच आमची कामां शांती पावतली. देव करतलो म्हणटालो ना आमी न्हू आमी करपाक जाय. आमच्या ओंठार जोण एकल्याच्या ओंठार हें देवाचें उतर आसूंक जाय. आनी आमी दीस आनी रात तें चिंतूंक जाय देवाचें उतर. जशें आमकां कोणी कितें म्हटलें तें आमी दीस आनी रात चिंत्ता न्हू रांदतना बसून. तेणी म्हाका अशें कितें म्हटलें तशेंच आमी जर देवाचें उतर आतां तो भाव दीस आनी रात म्हणटालो आय एम अ लँडर नॉट अ बरोवर. चिंतालोय तो आपूण दिवपी मागपा न्हू. तेका लागून तेजी कामां सगळीं शांती पावली. देवाचो हात आसलो तेजेर. पूण जेन्ना तो म्हणटालो आनी सोत मानतालो आनी तो कंटिन्यू आसलो देवाच्या उतरार म्हणून तेजी सगळीं कामां शांती पावली. आमची जर कामां शांती पावोंक जायी आजुनूय आमची कामां शांती पावोंक ना जाल्यार आमी देवाचें उतर आमच्या ओंठाचेर सोत मानून म्हणूंक जाय. मॅडिटेट आमी दीस आनी रात तें उतर नियाळ करूंक जाय तेन्नाच आमची कामां शांती पावता. थोडे म्हणटा वय देवाचें उतर म्हणून अशें जाता जायना. ते यूट्यूबाचेर जायते टेस्टिमनी आसा. कोणाक दुबाव आसा तेंच्यांनी यूट्यूबाचेर वचोन टेस्टिमनी तरेतरेच्यो टेस्टिमनी आसा. सिकनेसाचे कसलेच इनक्युअर डॉक्टरा कडेन जे जायना तसल्या दुयेंसांची भायर सरलेलीं आसा. तुमकां जर दुबाव आसा जाल्यार तुमी खरेंच यूट्यूबार वचोन सगळ्यो टेस्टिमनीन वचोन पळयात हें देवाचें उतर कितलें जिवें आनी सोडसोडीत तें आनी कितलें देवाचें उतर आमच्या जिवितान काम करता. जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितान काम करता. आमचे कडेन आसा इतल्यो टेस्टिमनी की 24 वरां भितर बसून एक हाडां 9 हाडां बसलेलीं आसा देवाच्या उतरार. डॉक्टरा कडेन जायना तें मनशाची जाता म्हणटा पळय तें मनशाची जायना पळय देवाची जाता. हे मनशाची जे मनशा कडेन जायना तें आमी देवाशी जाता. इवन डॉक्टर पासून सांगता लास्ट स्टेजीर कितें सांगता डॉक्टर तुमच्या देवा कडेन वच म्हणटा न्हू. आतां तुमच्या देवाचें पळया म्हणटा न्हू ना की डॉक्टरा कडेन जायना तें देवाशी जाता. आं 15 मिनिट्स. सो आमच्या देवाशी जायना तसलें कितें आसा कांयच ना न्हू. देवाची जाता तेका लागून आमी देवाशी येवंक जाय. देवाशी जाता तें आमच्या जिवितान जर जावंक जाय जाल्यार आमी ह्या देवाच्या उतरांची येवंक जाय. देवाचें उतर शिकोवंक जाय. आमकां तेच सांगता प्रॉवर्ब 4:20 म्हणल्यो प्रॉवर्ब 4:20 तेच आमकां सांगता. कितें सांगता आमकां म्हज्या पुता धुवय हांव कितें सांगता ताचें चिंत दी चोत्राय दीत चोत्रायेन म्हजी उतरां आयक. कितें म्हणटा हांव कितें सांगता देव आमकां सांगता
म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता तें चित दिवन चोत्रायेन आयक म्हणटा. चोत्रायेन हें देवाचें उतर जें कितें सांगता तें तूं चोत्रायेन आयक. कित्याक चोत्रायेन म्हणटा तें गरजेचें आसा देवाचें उतर. तेका लागून तो सांगता म्हज्या पुता धुवे हांव कितें सांगता देव तूं आमकां कितें सांगता तें चित दिवन आयकात. चोत्रायेन म्हजी उतरां आयकात. ही देवाची उतरां आयकात. कित्याक ह्या उतरांत जीव आसा. ह्या उतरांत आमची कामां सगळीं जाता. आनी तांकां कितें सांगता आयकात. तांकां तुजी नदरे भायर दवरी नाका. तांकां तुज्या काळजान बागलून दवर. हें देवाचें उतर चोत्रायेन आयकूत न्हू पूण तुजे नदरे भायर तें वचोंक दिवं नाका. काळजान बागलून दवर. तो आमकां सांगता हें देवाचें उतर आयकात बरें. तुजे दोळ्या मुखार तें ताका पयस वचोंक दिवं नाका. हें देवाचें उतर तुज्या काळजान बागलून दवर. कित्याक सांगता आमकां तो फुडें कित्याक जांकां तें मेळटा तांकां जिवीत आनी सगळ्या मनशा कुलाक भलायकी. कित्याक आमकां देव सांगता हें देवाचें उतर चोत्रायेन आयक. काळजान नदरे भायर वचोंक दिवं नाका. काळजान बागलून दवर. कित्याक हें तांकां देवाचें उतर मेवलां. तांकां जिवीत मेवलां म्हणटा. जिवीत बरेपणाचें जिवीत मेवलां आनी सगळ्या मनशा कुलाक भलायकी. हे एकल्या मनशाक जिवीत मेवलां आख्ख्या मनशा कुलाक भलायकी मेवलां म्हणटा. कित्याक एक गोवायके वरवीं दुसऱ्यांकूय शक्ती मेळटा न्हू आख्ख्या मनशा कुलाक. हें देवाचें उतर एकल्यान जर सांबाळून दवरलें जाल्यार. आतां ब्रदर जॉन्सनान हें देवाचें उतर चित दिवन आयकलें. चोत्रायेन आयकलें. तें आपल्या नदरे भायर वचोंक दिवंक ना. काळजान तें बागलून दवरलें आनी आपणाकूय तेणी जिवीत घेतलें आनी सगळ्या मनशा कुलाक त्या जिविता वरवीं त्या उतरा वरवीं आख्ख्या मनशा कुलाक भलायकी मेवली. तशेंच आमकांय सांगता. आमकांय देव हेंच सांगता चोत्रायेन देवाचें उतर आयकात. चित दिवन आयकात. दोळ्या मुखार दवरून दवरा. काळजान बागलून दवरा म्हणटा हें देवाचें उतर. जितलें आमी दवरता तांकां आमकां कोणाक दवरता न्हू तांकां जिवीत मेवलां आनी तेचे वरसून आख्ख्या मनशा कुलाक घोवायकी जाता. जेन्ना हें देवाचें उतर आमकां जायतीं वर्सां आमी मागण्यांक वयतालीं सगळ्याक वयतालीं पूण आमकां उतराची कांय समजोणी नासली. तेन्ना आमी कितें करतालीं आमी एक देवाचे मनीस हात धरून मागणें करता आनी बरें जाता न्हू आमी तेंच तांकां शिकयतालीं. आमकां कोण हें मेळटा कोण बरें ना म्हण सांगलें जाल्यार कित्याक आमकां समजुनी ना हें देवाचें उतर काळजान बागलून दवरूंक जाय नदरे मुखार आनी आमकां जिवीत मेळटा दुसऱ्यांकूय भलायकी मेळटा हें आमकां कांय समजुनी ना. तेन्ना आमी तांकां जें कितें आमकां समजुनी आसली तें जेन्ना आमी हें देवाचें उतर वचोन वचोन शिकोवंक लागलीं तेन्ना आमकां कळ्ळें आमकां जिवीत जें उतरा वचून मेवलां तें आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक शकता. आमी तेन्नाच्यान देवाचें उतर दिवपाक लागलीं. हें देवाचें उतर गेलीं जाल्यार देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी करपाक लागलीं. कित्याक आमी तें शिकलीं चोत्रायेन तें देवाचें उतर आसलें तें आयकूंक लागलीं शिकोवंक लागलीं चित दिवन. आनी आमी देवाचें उतर लोकांक कितले काजारी जोडपे एकठांय जाले. कितली सोरे सोडले बायलेन घोवांचे तेंच्या घराब्यान सुटका हे उतरा वरवीं चडशे उतर आमी ते मागीर आमकां जेन्ना कळ्ळें हे वारी कन्सर्निंग वारी एंड फियर हुस्क्या खोती पासत मागणें तें मागणें आमी दितालीं सगळ्यांक. हे मागणें आमी दितालीं कित्याक हुस्को आनी खोती आसल्यो न्हू आमकां सगळ्या मनशाक हुस्को आनी खोती आसा. तेजे हितून पवित्र आत्म्या वरवीं बायबलांतलेच हे सगळे स्क्रिप्चर आसा ते हुस्क्या खोती पासत मागण्यांनी सगळे बायबलांतलेच सगळे कोटेशन आसा
ते आमी चिंत दिवन आयकलें आनी आमच्या जिवितांत तें हुस्क्या खोतीचे मागणें आमी म्हणून आमकां सुटका घेतली. तशीच आमी दुसऱ्यांकूय, एक भयण आसली तिका झेम पडनासली, झेमूच ना, तिचो घोव मेल्लो, पूण तिका झेम ना, तिका डॉक्टरान टॅबलेटीन बसून तिका झेम येनासली आनी तिका इंजेक्शन मारलें, तिचो हात सुजलो आनी डॉक्टर म्हळ्यार तुका इंजेक्शन मारपाक आनी तुका कांय उपाय ना, तूं तशेंच तुका झेम पडना पण तूं कितें तुजें तूंच करूंक जाय. जेन्ना ते भयणीन हे हुस्क्या खोती पासत मागणें बायहाट केलें आनी ती म्हणटा जेन्ना आपूण तें मागणें बायहाट करून म्हणटाली आपणाक अदी म्हणजे सगळें कंप्लीट आपणाचें मागणें जायनासतना झेम पडटा. सो जेन्ना आमकां हें जिवीत मेळ्ळें तशेंच आमी दुसऱ्यांक जिवीत, तशेंच तुमी कोणी शिकता जाल्यार देवाचें उतर अशें चिंत दिवन आयकून शिकून दुसऱ्यांकूय दिवपाक जाय. जेन्ना आमी वयतालीं तेन्ना त्या टायमाचेर मोबायल यूट्यूब चड नासले, आमी ते वायट बूक व्हरतालीं आनी ते दितालीं आनी तांकां आमी सांगतालीं तेंचे प्रॉब्लम जर आसा सकाळीं 10 फारां, दनपारां 10 फारां, सांजचे 10 फारां हें देवाचें उतर उलयीच रावा. हे हुस्क्या खोतीचें मागणें न्हिदच्या पयलीं हें तुमी म्हणीच रावा आनी तेंच्या जिवितांत रिजल्ट मेळटालो. कित्याक तांकां टायम नासलो दुसरें कितें चिंतपाक, सारकें फूल तें मागणें केन्ना हांव म्हणटलीं, केन्ना हें करतलीं, हें देवाचें उतर उलयतलीं. आनी कितल्या जाणांनी सांगलें तें करून आमचें बायहाट जालें मागणी. हें देवाचें उतर काळजान बागलून दवरलें. आतां पासून आमकां जायतीं बाबा भयणां सांगता रेंज ना आमच्या थंय, आमकां यूट्यूब मेळना, वायट बूक घेयात आनी 10 फारां सकाळीं सांजचें रातचें म्हणीच राव आनी तुमच्या जिवितांत तुमीच घरा बसून पेखोवणी मिलाग्री पळयतल्यान. जरी तुमकां मोगाचो कोण तुमचो आसा वायट रस्त्यान वचता, ते हुस्क्या खोतीचें मागणें आसा, हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताचें नांव घाला आनी तें हांव आसा थंय आनी म्हणात. जरी कोण सोऱ्यांतलो भायर सरोंक जाय जाल्यार तें मागणें कोणी तुमकां सतयता जाल्यार तेजें नांव घे, तें जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना म्हणीच रावा. हें उतर जिवे, तेच्या जिवितांत बरेंपण येवकूच जाय. हें हुस्क्या खोतीचें मागणें म्हणजे देवाचें उतरूच हें, देवाचें उतरूच पवित्र आत्म्या वरवीं बरयलेलें आसा. सो आमी सगळीं आतां उबी रावया आनी हेच एकूच लायन म्हणया आमी, हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक, रोगाक, चांबडेपणां, हेमटेपणां, रागाक, रोगाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. आमी ती पयलींच हुस्क्या खोतीचे मागणी आसा. सगळीं उबी रावया आनी आमी म्हणया. हितून जायते पेखोवणी आसा. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक, दुयेंसाक, रागाक, रोगाक, सामटेपणां, हिमटेपणां म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक, दुयेंसाक, रोगाक, रागाक, हिमटेपणां, सामटेपणां म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक, दुयेंसाक, रागाक, रोगाक, सामटेपणां, हिमटेपणां म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. आमी सगळीं म्हणीत रावया. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक, दुयेंसाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक, दुयेंसाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. स्वर्गीच्या बापा आमी तुका खरेंच दिनवासता, कित्याक आमी सगळीं जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कुडी. जेजून आमकां वेचून काडल्या आनी बरोवन दवरलेलें आसा. आमी सगळीं जेजू क्रिस्ताची कूड आनी सैतानाक, दुयेंसाक आमचेर कसलोच अधिकार ना.
ह्या वेळार जेजू आमी सगळ्या दुयेंस पिळाक तुज्या नांवान नाकारता, सगळे पिडेक रोगाक आमी नाकारता, सगळे रिणांक आमी नाकारता, कित्याक तुवें आमकां वेंचून काडला आनी मागलाय आनी तुज्या उतराचो तुजेन आमकां शिक्को मारलेलो आसा तुजें उतर परगडपाचो. ह्या वेळार जेजू सगळें बरेंपण आनी सगळ्यांचेर तुजो जॉयल प्रभादेन बरयलेलो आसा. आख्ख्या संवसाराचेर तूं तुजो पवित्र आत्मो देंवयतलो. पुतो दिवो संदेश परगडटली, जाणटी सपनां पळयतली, तरणाटी दर्शनां पळयतली. हे वेळार हो सगळ्या संवसाराचेर आख्ख्या संवसाराचेर तुजो पवित्र आत्मो देंवला जेजू, आनी सगळीं जाणां तुजें उतर परगडटा जेजू. तुज्या उतराची समजणी आख्ख्या संवसार जशें देवाचें उतर प्रवचन जाता तेजो सगळ्यांक देवाच्या उतराची समजणी मेळोन देवाच्या उतरा वरवीं स्वतंत्र जाल्यार सगळे जे संवसाराच्या काळोखांतल्या मनां जी कुड्डी केलेली आसा ह्या संवसाराच्या देवान, ह्या वेळार तुजो पवित्र आत्म्या वरवीं हो उजवाड फाकता आनी सगळ्या जेजूचो उजवाड फाकता आनी सगळ्यांची मनां हें सत पळोवंक देवान उगडप केला. हे पवित्र आत्म्या वरवीं जे बरोवन दवरलेलें तें सगळ्यांक दिश्टी पडटा. सगळीं जाणां ल्हान भुरगीं तशीं पुतो धुवो हो संदेश, हो जेजूचो बरी खबर, ही स्वताची खबर, हे जिविताची खबर, जिवीत हे सगळ्यांक मेळटा म्हणून जेजू तुज्या उतरा वरवीं. आनी तशी जाणटी सुद्दां सपनां पळयता. तूं एकलो सर्वंटार, ह्या संवसाराचो एकूच देव, तरणाटी दर्शनां पळयता. हे तूं एकलोच सगळ्यांक काळोखान आसलेल्या उजवाडान हाडपाक हो तूं एकलोच देव म्हणून जेजू. हे पासत जेजू तूं आनी एकूच वाट स्वर्गार वचपाक, तुजे विणे कोणूच स्वर्गार वचोंक जायना अशें बरयलें. त्या पासत जेजू सगळ्या संवसारान देवाचे उतराचे जेजूची वळख गावता आनी सगळीं स्वतंत्र जाता उतराची. आनी सगळे शिकवणे पासत जेजू तुका आमी आर्गां दिता. आयज दिलेले सगळ्या भावाचे आनी भयणीचे आमच्या तोंडानसून तूं उलयलाय आनी जण एकल्यांक हें सत कळोन येवन जण एकली स्वतंत्र जाल्या आनी जण एकली जें आपणाक कितें मेवलां तें आपणाची धरिना सगळे दुसऱ्यांक दिवन ही भलायकी सगळ्या मनशा कुलाक मेळटा म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता. दिनवासतान सगळीं भाव भयणां जी येयलेलीं आसा तेंच्याय पासत आमी तुका आर्गां दिता. तेंकांय तुवें येवन गेलेलीं येवपाची आसली तेंच्याय पासत तेंकांय तुवें बरें तुजें जेवण आत्मीक जेवण दिलेल्या पासत आनी त्या पासत जेजू हे जेवणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता. सगळे आमचे टीम मेंबरा पासत सगळे ब्रदर्स जे सिस्टर परगोडटा तेंच्या पासत सगळीं हे हॉल जे आमकां दिलेले आसा त्या होनरा पासत तेजे तुवें भरपूर आशिर्वाद घातलेल्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता. सगळे आमचे यूट्यूब फेसबुकाचेर जी पळयता तेंचेरूय तुवें भरपूर आशिर्वाद घातला म्हूण तुका आर्गां दिता. ब्रदर जॉन्सन जे सुवातेर आसा सगळीं जी भाव भयणां परगोडटा एके सुवातेर थंयसरूय जायत्यो मिलाग्री घडल्या म्हणून जेजू आनी जाता म्हणून तुका आमी आदी फुडें आनी सोत जे कितें बायबलान लिपोवना तें सगळ्या संवसाराक कळटा म्हणून जेजू सगळ्या तोंडानसून हो पवित्र आत्मो उलोवन सगळ्यांक सुटावो दिता म्हणून देवाच्या उतराचेर म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. दिन वाजता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आतां आमचो मे म्हयन्यान 20 ते जून 5 तारीख मेरेन रिट्रीट आसा फोंडा नेस्ले फॅक्टरी ऑपोजीट थंयसर मॅथी हावजान. तो 15 दीस डिसायपल रिट्रीट कोंकणीन आनी इंग्लिशीन आसतलो. तशेंच आमकां कोंकणी रिट्रीट थंय रावपाचो आसा 25 तारीख ते 30 जून पेऱ्यान कोंकणी रिट्रीट रावपाचो. हे दोनूय रिपोर्ट थंय रावपाचें आसा. कोणाक येवंक जाय वचोंक जाय आसतलें. आनी सदांच हांगा म्हापसा करसवाड्या टाकयेच्या ऑपोजीट सदांच शेनवाराक हांगा सदांच देवाच्या उतराचें शिकोवन आसता. बायबल क्लास कशी आसता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस.